केपें नगरपालिका वेंचणुके आदीं चालू आशिल्ल्या वॉर्ड पुनर्रचना प्रक्रियेक लागून वाद निर्माण जाला। वाड्याच्यो शिमो बदलून सत्ताधारी पक्षाक फायदो जावपाचो यत्न केला। राजकीय दबावाखाला ही प्रक्रिया केला असो आरोप करून केपें विजनरी सिटीजन्स फोरम हांणी ह्या प्रक्रियेक खर आक्षेप घेतला। म्युनिसिपालिटीन ड्राफ्ट आणि डिलिमिटेशन केला, ताजेर ब्रिफिंग करपाक प्रेसाक आणि लोकांक कळून येवपाक जाय कितें चल्लां म्हणटा तें। इन 2021 11 वॉर्ड आसले ते 13 वॉर्ड जाल्ले, स्ट्रक्चर आणि सगळे चेंजीस जाल्ले। तरी आसतना आता हे जो आता नवो ड्राफ्ट आयला रोलाचो ताजेर अशें आहा की जे थोडी वॉर्ड्स 3 हातूंतले आशिल्ले ती 3 वॉर्डांतले आसले ती 4 5 हे जाल्ले आसा। Moved in from ward number 1 to another ward, it has been got back, like how the parents are roaming with their kids. This is a story. When they go another ward, the words are goes there. When they come back, it is brought back to the same. आमचा प्लॅन असा कोर्टान वचपाचो. We have already done the paperwork. We are just waiting for the final confirmation how they are doing it. That's it. They have been strictly instructed to do this. And second thing, to save their own people, because some guys they know they are no more safe. Last time also it was not necessary to do the delimitation, but to save them, they have just done the delimitation, change the name of the ward so they can do reservations for this. We feel that the government officers are being pressurized. Road society MDR cross करून घातले. For example, आता ward plan जो घातला draft ward plan, it was published to the public a few days back. पण अजून पब्लिका खंयचे फोरमाक एक प्लॅन प्रोवायड केलो ना। खंयचो ऑर्डिनरी सिटीजन समज केपेंचो तेका समज पळोवपा जाय की आपूण खंयची वॉर्डां आसा नाल्यार जॉग्राफिकल एरिया कंपेर करपाक जाय। आयज दिसा केपें ERO भितर एक मागता प्लॅन ना शोईंग द टोटल वॉर्ड्स। 13 वॉर्ड आसा 2021 जेन्ना डिलिमिटेशन केल्लें तेन्ना 13 वॉर्ड्स केल्ले, फ्रॉम 11 to 13 केल्ले। बाय RTI मिडियम आमी तो प्लॅन मागला, पर्सनली मागला। आयज पासून तो प्लॅन कोणें प्रोवायड केलो ना की 2021 कशें वॉर्ड केल्ले, स्ट्रक्चर कितें आहलो। फॉर अ कंपेरिजन हें से पळोवपाक की कोणागे एरिया खंयचे कडेन शिफ्ट केल्या, खंयचो पार्ट नंबर काडलो। आतां आमचो एक पार्ट नंबर आहा, पार्ट नंबर 4. I belong to ward number 9, which has got 4 parts. One of them is part number 4, which have got no house numbers. आता तुमी समज ERO गे गॅझेटा लिस्ट काडली, तांची पब्लिश केल्या वॉर्ड प्लॅनाचो, तेजेर एवरी पार्टान एवरी वॉर्डान हाउस नंबर्स मेन्शन केले फॉर एवरी वॉर्ड, आणि तितून लास्ट एक लायन वोटर्स विथ नो हाउस नंबर्स. ना हाउ डज द जनरल पब्लिक अंडरस्टँड की बाबा हे वोटर्स आहाय, आतां पार्ट नंबर 4 समज एक 50 वोटर्स आहाय, म्हाका नाल्यार हाका कशें कळपाचें हांव खंयचे वॉर्डां आहा म्हणटा. देर इज नो क्लॅरिटी ऑन द होल सब्जेक्ट. आमी EROक मेळ्ळे, आमगे डेप्युटी कलेक्टर मनोहर कारेकरान, ताका आमी सांगलां की बाबा यू प्रोवायड अस क्लॅरिटी ऑन द होल सब्जेक्ट. आमकां प्लॅन जाय, आमकां हाऊस नंबर्स खंय वयतले ते जाय, प्लस ऑल्सो द होल सब्जेक्ट अबाउट डिलिमिटेशन. 2021 13 वॉर्ड्स आशिल्ले, आतांय 13 वॉर्ड जाय. सो वाय आर वी चेंजिंग द एरियाज? एरिया चेंज करपाक गरज नासली, हें केलें तें डिलिमिटेशन केलां. सो हो एक्सरसायज जो आहा इट इज अ टोटल फॉल्टी एक्सरसायज. ताका लागून आमी आज ही प्रेस घेतल्या की टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ द मिडिया. हाजे मुखार समज रिजॉल्व जायना जाल्यार वी हॅव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स हाउ टू रेक्टिफाय इट. लिमिटेशन बद्दल कशें आहा, एक MDR लिमिटेशन आसता मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, आनी डिलिमिटेशन जाता तेन्ना कायद्यान एक्चुअली रस्तो पळय, रस्तो MDR रोड आसा पळय तो क्रॉस करून शिफ्ट जावपा येना. आतां हाजेर म्हजे कडेन गुगल मॅप आसा, हाजेर क्लियरली कळटा की हांगच्यान हे 3 वाडे आसा पळय ते वाड्याची वोट्स आसा ते दुसरी वॉर्डान शिफ्ट केला, फ्रॉम 6 to ward number 5, which is not correct.